गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जाल्यांत। ह्या खातीर सरकार विविध कार्यावळींक 100 कोटी रुपया खर्च करपाचे आसात। विविध जाग्यांचेर हुतात्म्यांची स्मारकां जी बांदिल्लीं आसा तांची दयनीय स्थिती आसा। तांचे संवर्धन करपाक सरकारान हातूंतलो पयसो वापरचो म्हण मागणी गोवा सुरक्षा मंचान केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। 19 डिसेंबर गोवा मुक्ती दिन असं सगळं गोंयभर साजरो केला वयतलो। ह्या मुक्तीक लागून ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान दिल्लें आसा अशें ह्या बलिदानाक लागून बऱ्याचशा ठिकाणी गोंयांत आमकां अनेक स्मारकां जी आसा ती उबी केल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा। पण गेल्या 60 वर्सां पर्यंत सरकारान ही स्मारकां जी आसा तेजे योग्य निगा जी आसा ते दवरपाक येवना। आयज आमी जर वास्कोंतले हांगासर हे स्मारक जर पळयलें जाल्यार तेजे टायल्स जे आसा ते फुटलेले आसा। त्याच बरोबर हांगासर अनेक फलक जे आसा किंवा बॅनर आसा अशा अनेक गोष्टी हांगासर चालू आसतात। आनी त्यामुळे खरें म्हणजे सरकारान आतां अशें म्हटलां की 100 कोटी आमी ह्या एकूण 60 वर्सांचे पूर्ण जाल्या म्हणून खर्च करपाचे आसा। खरें म्हणजे ही जी स्मारकां आसा ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ते बलिदानां दिल्लीं जी आसा ह्या स्मारकांक लोकांक फुडच्या पिढीक आमच्या जे आसा हेंच्या पासून स्फूर्ती घेवपाची आसा। त्यामुळे अशा प्रकारची स्मारकां जी आसा हेची डागडुजी जी आसा ती आतां करपाक जाय खरें म्हणजे म्हाका दिसता। त्याच बरोबर पोर्तुगीज जी आसा हेंच्यांनी हांगासर अनेक वर्सां राज्य केलें आसा। त्यामुळे तेंच्यो अनेक गोश्टी ज्यो आसा हे गोंयाक आजुनूय कलंकीत करून आल्या कांय गोश्टी आसात। तेतूंत एक म्हणजे आमकां खबर आसा की अनेक हांगासरले गोंयचे रस्ते जे आसा तांकां पोर्तुगीजांची नांवां आसात। पूण ह्या शहराक हांगासर वास्को द गामा हेचें नांव दिल्लें आसा। गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा की हांगासरल्या ह्या शहराक वास्को द गामाचें नांव दिल्लें आसा ते ह्या निमित्तान 60 वर्सां पूर्ण जालीं म्हणून तरी हांगासरलें नांव हें काडून उडोवचें अशें आमकां दिसता। त्याच बरोबर ओल्ड गोवा हांगासर हातकातरो खांबो जो आसा ह्या हातकातरो खांबो जो आसा हे खरें म्हणजे आमच्या पुर्वजांचे जे अत्याचार केल्ले आसा हिंदूंचे जे अत्याचार केल्ले आसा तेचें तें प्रतीक आसा। ते फुडल्या पिढीक तेचो इतिहास जो आसा तो कळपाक जाय। त्यामुळे तेचें सुद्दां संवर्धन जें आसा हें जावपाक जाय। आनी गोवा सरकाराक ह्या निमित्तान हांव सांगपाक सोदतां की हे सगळीं जी अशी स्मारकां जी आसा हेचें गोवा सरकारान संवर्धन करचें हीच मागणी। तशेंच अनेक पुतळे जे आसात म्हणजे समजा हांगासर वास्कोन हांगासर ह्या भागान टी.बी. कुन्ना आसा जे आमकां खबर आसा की ते इज सेट टू बी फादर ऑफ नॅशनलिजम हांगासर जे आसा। त्यामुळे अशे हे पुतळे जे आसा तेंचें सुद्दां संवर्धन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता।